आमी देवा पासून देवाचो मोग, देवाची कृपा विकत घेवन शकूंक ना, जायना. और आमच्याच जिविताच्या आदारान आमी देवाक जिखून घेवंक शकना. तर हो व्हडलो पूत आपल्या बापायक म्हणटा, हांवें इतलें केलें, तशें केलें, इतलें काम बरें काम केलें, तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो सुद्दां मारूंक ना. ताका दिसलें धाकट्या भावाक बोगसोळें ना अशें ताका दिसतालें. बापाय कडेन फोट धरतालो. धाकट्या पुताक न्हेसयलोलो, बोटाक मुदी घातली, पांयांक वाणू घातल्यो आनी पाडकुल्लो मारलोलो. बोटाक मुदी, अधिकाराची मुदी, पांयांक वाणो. तेन्ना गुलाम वाणो घालनासले. मोचे वाणो बापायचो पूत घालता. तर हे पूत कसो सांडलोली ताची अस्मिताय परत दिली म्हूण खुणायता. ताका आसलोलो पुताचो अधिकार ताणें होगडायलोलो, ताका तो परत दिवंक अशें केलां. आमी कितलीं पयस गेलीं म्हूण देव आमकां सांडिना, आनी ही ओपारींद आमकां दिश्टी पडटा. इस्रायल परजे सवें देवान मोग आनी बोगसोळें दाखयलोलें, तशेंच तो दोयाळ मोवाळ बापूय आपल्या धाकट्या पुता सवें दाखोळ करता आनी आमकां देवाचो मोग आनी बोगसोळें अनुभवून बोरवाशान जिवंक स्फूर्ती दिता. भाग्यवन जुआंव पावलो दुसरो हांची एन्सिक्लिकल 1980 वर्साची दिवेस इन मिसेरिकॉर्डिया म्हणजे काकलुतीची गिरेस्तकाय क्रिस्ती बावळताक मुखेल म्हणल्यार देवाचो मोग आनी काकलूत म्हूण सांगता. देवाचें बोगसोळें मागूंक सोंदनाचो संस्कार एक उपाय म्हूण भाग्यवन जुआंव पावलो आमकां ही एन्सिक्लिकेंत उगडास करता. तशेंच देवाचो मोग, बोगसोळें आनी काकलूत आमचें जिवीत बदलता आनी आमचे गाय पेकयता. ह्या बोरवाशान जिवंक आमकां उलो दिता.